नमस्कार. दनपारच्या खबरान अपर्णा बडीघराचो येवकार. खबरो विस्तारान. लोकसभा वेंचणुके खातीर गोंयच्या उमेदवारांचेर घरमंत्री अमित शाहची अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तानावडे बरोबर आज चर्चा. वांगडा प्रधानमंत्री आसतलो म्हूण माहिती. बीजेपीचो दोनूय उमेदवार जाहीर जातले म्हूण सुत्रांची माहिती. भाजपाच्या केंद्रीय लिडरशिपीन आपले वेगवेगळे स्टेटीतले कॅन्डिडेट फायनल करपा खातीर बसका सुरू केल्या. आयज 12 स्टेटीच्यो सुमार बसका जाल्यो. ह्या बसकेक अमित शाह आनी जे.पी. नड्डा आसले. ते ह्या 12 स्टेटी भितर गोंयची स्टेट आसली. गोंयचे सीएम प्रमोद सावंत आनी स्टेट प्रेसिडेंट सदानंद शेख तानावडे ह्या बसकेक वचून आयले. गोंयचे दोन्ही नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सीनी कितें रणनीती आसपाक जाय हेजेर ह्या बसकेक चर्चा जाली. कॅन्डिडेटाचेर चर्चा करता नॉर्थ गोव्यातल्यान जी 4 नांवां गेल्या तरी आसतना पार्टीच्या इनपुटांतल्यान आनी आतां इनपूट येवपाक लागल्या की तितून व्हडलोसो बदल आसचो ना. जे सिटींग MP आसा श्रीपाद नायक तांकांच कॅन्डिडेटचेर कंटिन्यू जावपाक शकता. आतां उरलो प्रश्न सावथ गोवाचो. सावथ गोवा कांय दीस फाटीं पर्यंत बीजेपी खूब कम्फर्टेबल दिसताली कारण तेंचे एंटायर फोंडा जे लास्ट टायम तेंच्या वांगडा नासले ते तेंच्या वांगडा सद्या आहा. तेंचे तशे आमदारूय सावथ गोवा ना. सावथ गोवाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी मारमुगांव धरून बाकीच्या तालुक्यांनी तेंचे आमदार आहा. सो कम्फर्टेबल पोजिशनान ते कांय दीस पयलीं दिसताले. ते तितून आनी एडिशनल अशी गजाल की आम आदमी पार्टीन आपलो कॅन्डिडेट डिक्लेअर केलो आनी एक डिव्हिजन ऑफ वोट जातले अशें चित्र तयार जालें. पण 2 दीस फाटीं जेन्ना आम आदमी पार्टीन आपलो कॅन्डिडेट विथड्रॉ केलो आनी काँग्रेसीक सपोर्ट करपाचें डिसिजन घेतलें तेन्नाच्यान भाजपाचें सावथ गोवाचें कॅल्क्युलेशन मातशें बिगडलें. सावथ गोव्यातल्यान 5 नांवां दिल्ली गेल्ली. दिगंबर कामत, रमेश तवडकर जी नांवां आसलीं तेंच्यान पयलींच आमकां तितली कॉन्टेस्ट करपाची इच्छा ना म्हणून लिडरशिपीक कळयलें. ती नांवां आमी 2 कुशीक दवरली जाल्यार 3 नांवांतली मेन दावेदार उरता ते आदले खासदार नरेंद्र सावयकार आनी बाबू कवळेकार. आपाच्या डिसिजना उपरांत भाजपाक आतां आपली रणनिती बदलची पडटा. तांकां असो कॅन्डिडेट जाय पडटलो जो फक्त बीजेपीच्याच मताचेर अक्रॉस पार्टी भायली मतां भाजपा खातीर हाडपाक शकता. कॅडराचो उमेदवार काय विनेबिलिटी हितून बाबू कवळेकार आनी नरेंद्र सावयकार टिकेटीचे मुखेल दावेदार उरता. फ्रंटा खातीर लोकी शिखर. गोंयची बीजेपी लोकसभेच्या तयारेक लागली. दरेक बुथार वचप स्किमी विशीं जनजागृती करपाक सुरवात करतले म्हूण प्रदेशाध्यक्ष खासदार तानावडेन सांगले. दरेक लावार्थ्यांकडे संवाद साधतले. प्रधानमंत्री मोदीच्या फुडारपणान केंद्र सरकारान केल्ल्या कामाचो हे लोकांक नियाळ दितले. 6 तारखेर 6 मार्चाक सबंद देशातल्या सगळ्या महिलां बरोबर प्रत्येक मतदारसंघात आमी स्क्रीन घालपाचे आसात आनी थंय ते महिला त्या भागा भितर बसतल्यो आनी तांचे कडेन प्रधानमंत्री उलोवपाचे आसात. 4-5 अश्यो तेंच्यो वेगवेगळ्यो महिलांच्यो कार्यक्रम जे आसात तातूंत महिला रन कार्यक्रम आसा. हे वेगवेगळे कार्यक्रम हे सगळे जातलेच. बेनिफिशरी संपर्क अभियान जेका आमी म्हणटात लाभार्थी जो आसा ह्या देशांतलो त्या प्रमाणे आमच्या गोंयचो जो लाभार्थी आसा त्या गोंयच्या लाभार्थीक वचून मेळप. ताका नरेंद्र मोदीजींचें जें पत्र आसा तें पत्र ताका दिवप, ताका नमस्कार करप. एक बूथ घेतलो आनी त्यामुळे प्रत्येक मनशाक केवळ एक बूथ आनी एवरेज लाभार्थी जे आसात ते सादारण एक 3000 असल्या कारणान 30,000 असल्या कारणान 17 एवरेज 10 ते 17 कदाचित 20 जावपाक शकता. त्यामुळे 20 घरांनी फिरप, त्याच्या घरा बसप, त्याने च्या दिलो जाल्यार तो च्या घेवप, ताका नमस्कार करप आनी फुडें वचप. अशा पद्दतीचो कार्यक्रमाची आमी योजना आंखलेली आसा. पण गेल्या आतां ऑलमोस्ट 10 वर्सां कंप्लीट जावपाक आयलीं नरेंद्र मोदीचें केंद्रांतलें सरकार आनी ह्या सरकारान केल्ल्यो वेगवेगळ्यो विविध योजना. पयलीं आमी पळयताले की पयलीं योजना हे केवळ बुकाचेर उरताले, खऱ्या अर्थान इम्प्लिमेंटूच जायनासल्यो. आनी एखादी स्कीम काडली जाल्यार फुडल्या टर्मा भितर ती कदाचित इम्प्लिमेंट जाताली कदाचित. पण नरेंद्र मोदीच्या सरकारा भितर जी येवजण कमिटेड केल्ली आसा म्हणजे आमी संकल्प आमच्या मॅनिफेस्टोन जें सांगिल्लें आसा तें 100% पूर्ण करपाचें काम मोदी सरकारान केल्लें आसा. आनी म्हणूनच तर ताका म्हणटात की मोदी की गॅरंटी. ज्या तरेचो विकास, ज्या तरेचो डेवलपमेंट हो गोंया भितर जाल्लो आसा आनी खास करून आमचे गोंयचे लोक आमचेर विश्वास दवरतले हें आमी तांकां सांगिल्लें आसा. आनी दोनूय सीट उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा भारतीय जनता पार्टी निवडून येतले हें आमी तांकां सांगिल्लें आसा. आमी अजिबात कोणाकूच भिनात. आमी सदोदीत निवडणूक लडयतना स्ट्रेट फॉरवर्ड 50% मतां कशी मेळ्ळी. लोकसभा निवडणूक केन्नाय कार्ड आनी चार्ट पळयतूं आमी सदोदीत 50%च्या अबाव गेल्ले आसात एवरेज. आनी त्यामुळे सगळे जरी एक जाले आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टी कोणाकूच भिना. भारतीय जनता पार्टी हार्डवर्क करता
आमी केवळ लोकांच्या विश्वासाचेर अलायन्साचेर लोक कितलो विश्वास दवरतलो म्हाका खबर ना. आयटी खात्याच्या कथित लाचखोर अधिकाऱ्याक निमाणे सस्पेंड केलो. आयटी खात्याचो उपसंचालक सिद्धार्थ बोरकराचेर निमाणे कारवाय केली. आयटी खात्यातल्या कंत्राटी जॉबा खातीर 1 लाख रुपयाची लाच मागतानाच कथित ऑडिओ व्हायरल जालो. युवा काँग्रेसीन बोरकराक सस्पेंड करचो म्हूण खात्याचेर मोर्चा व्हेल्लो. We are on zero tolerance to corruption. Action has already been taken, initiated. Being a gazetted officer, we are getting to vigilance, and I believe today he's already been suspended pending inquiry. Okay. And an FIR also has been filed on the particular person. As far as this is concerned, police जे investigate करतले, we have asked for a thorough investigation. This type of people cannot get a chance to justice because these people are spoiling the future of Goa and Goa. हे भुरगे आशा दाखोवप कितें पण इट्स अर्लियर फॉर मी टू कमेंट टील द इन्व्हेस्टिगेशन्स आर कंप्लीट. सो ताजे खातीर ज्या ऑडियो आयिल्लो आनी जो व्हायरल जालो ताजे प्रमाणे त्या भुरग्याक इमिजिएटली सस्पेंड केला विथ इन्क्वायरी which is done through Vigilance Department, which we have already spoken to CM and asked to prioritize it. Secondly, also FIR, the police complaint also has been put on him. Deputy Director of Information Technology Department, Siddharth Borkar, यांचो काही दिसा फाटी एक ऑडिओ व्हायरल जाल्लो आनी तो ऑडिओ जावन आसा तो म्हटल्यार एका युथा कडल्यान 1 लाखाचो ब्रायब मागिल्लो तेणेन फॉर एन कॉन्ट्रॅक्ट जॉब. इतले मजगतीर तो ऑडिओ व्हायरल जावन यूथ काँग्रेसान हेजेर प्रोटेस्ट करून तेंच्यांनी डिमांड केल्लो की त्या डेप्युटी डायरेक्टराक इमिजिएटली सस्पेंड करचो. इतल्या मजगतीर IT डिपार्टमेंटान उसरा राती काल तेका सस्पेन्शन लेटर डिक्लेअर केलेलें आसा आनी तेजेर विजिलन्स कंप्लेन घालून तेजेर इन्क्वायरी जालो. दाबोळेची विमानां मोपा शिफ्ट जावपाच्या प्रकरणा वयल्यान विरोधकांनी सरकाराक सोलूंक सुरू केला. GMR सरकाराचो पार्टनर आमदार विजयाचो आरोप मॉविनान राजीनामो दिवचो. काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकर म्हणटा कतार एअरलायन्स शिफ्ट करूंक केंद्राचोच हात. GMR एअरलायन्स कंपन्याचेर प्रेशर हाडटा म्हूण मावेन उलयल्लो. दाबोळे विमानतळावेली विमानां मोपा शिफ्ट जातात. कतार एअरलायन कंपनीन शिफ्ट जावपाची घोषणा केले उपरांत बोवाळ. GMR केंद्र सरकाराचो फावर लायता म्हूण येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो उलयल्लो. GMR is using pressure on certain people at different levels, at central government level as well, की फ्लायट डायवर्ट जावपा जाय तेंचे कमर्शियल एंटिटी सो तेंचे चलपा जाय म्हणून they want to indirectly kill Daboli. We will not allow this to happen. मजगती या विधानावेल्यान विरोधकांचो सरकाराचेर फार. दाबोळेची विमानां मोपार वळोवंक सरकाराचो हात. GMR सरकाराचो पार्टनर म्हूण आमदार विजयाचो आरोप. स्टेटमेंट मोविन की GMR प्रेशर घालता दाबोली बंद करपाक आनी मोपाक एनकरेज करपाक. दिस इज अ शॉकिंग स्टेटमेंट एंड दिस इज अ क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ व्हॉट आय हॅव बीन सेइंग ऑल अलोंग की सरकार हातूंत भितर इन्वॉल्व आहा. GMR म्हळ्यार कोण? GMR म्हळ्यार सरकारचे PPP पार्टनर. गोवा गव्हर्नमेंट इज 26% or 30% partner or 36% whatever. It's a partner in MOPA, Mangalore International Airport. So तुमचो पार्टनर दाबोली एअरपोर्ट बंद उडोवंक सोदता. काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष अमित म्हणटा कतार एअरलायन शिफ्ट करूंक केंद्राचो हात. भारतीय जनता पार्टीचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान एक्विजिशन केला की GMR कंपनी ही सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडेन दबाव हाडटा आनी तांणी तें शिफ्टिंग केलां. सो तुमी क्रोनोलॉजी अंडरस्टँड जायात. हाचो अर्थ व्हेरी सिंपल की GMR कंपनी नरेंद्र मोदीचेर प्रेशर हाडलो. नरेंद्र मोदी जेन्ना दोहा गेलो तेन्ना ताणें थंयच्या कतार एअरवेजाचेर प्रेशर हाडलो आनी ते आतां मोपा हे शिफ्ट करतात. सो म्हाका दिसता गोंयकारांनी आनी खास करून साऊथ गोवाच्या लोकांनी दोळे उगडपाची गरज आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हापशा मार्केटान म्हयन्या फावटी अंडरग्राउंड केबलिंगांक फोडिल्ले रस्ते आसा तशेंच पंचायत चलो अभियानाक म्हापशे पालिकेन गेल्ल्या कडेन वेंचणूक मंत्री सुदिना कडेन लोकांच्यो कागाळी. सप्तका भितर रस्ते जाग्यार घालूंक सुदिनाची ऑर्डर. राशन भरप शक्य ना तांकां घरपोच राशनाची वेवस्था चालीक लायता म्हूण मंत्री रवी दिवचले गेल्ले कडेन उलयलो. म्हापशा म्हयन्या फाटी अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर रस्ते फोडिल्ले. आजून आसा तशे.
गोय सरकारच्या पंचायत चलो अभियानाखाला वीज मंत्री सुदीन म्हापशा पालिकेत गेल्लो. थळाव्यांनी दिसता हो इशू काढलो. सप्तका भितर रस्ते जाग्यार घालात म्हणून सुदीनाचे निर्देश. अजून काढून ना पाऊस सोपून आता किती महिना मार्च थोड्याच्या वर्षात खूप उरला परत आता पाऊस पडतात. इन्शुरन्स स्कॅनर इतू सगळे ऑल ऑल 20 काउन्सिलर्स वाट where you are going to complain photos within a week all मापसाचे सगळे तुम्ही सांगा का दाखव मापसा ते भैरवाची अरे तुम्ही दाखया म्हणता आता बोलून काय माहित ना हांव पळय 8 दीस दिला 8 दिसांनी म्हाका मेळ कितें ताणें जर करूं ना जाल्यार म्हाका मेळ. मजगती नागरी पुरवण मंत्री रवी नाईक दिवचले पालिकेत पावलो. कोणाक दुकानार वचून राशन घेवंक शक्य जायना अशांक घरा राशन पावोवपा खातीर सरकार येवजण चालीक लायता म्हूण रवी उलयलो. गरीब लोक आहा तांकां डायरेक्ट दारांनी येवन दिवपाची ती जाली स्कीम. ती एक स्कीम आसा गरीब लोकांक दारांनी येवन दिवपाची. हिवूय आसात म्हणजे ते गरीब लोक आसात ती प्रायम मिनिस्टराची हे आसा कोणूच गरीब लोक आसा तो उपाशी उरचो इतले गरीब दोंगरार रावन खंय रावूं पूण थंय बसून ते तांदूळ पावपाक जाय शक्य ना जाल्यार व्हरून दिवपाचें काम अशें आमचे विचार आसा ते प्रमाणे आमी ते करून घेतले. आमकां दिसता की गरीब लोक जे आसात ते सगळे गरीब लोक आसात तांकां आयज फ्री तांदूळ मेळटा. मंत्री बाबूश मोन्सेरातान मुरगांव रवींद्र भवनात लोकांचे समस्या आयकले. Major grievances was as far as the MMC is concerned. They are having a lot of problem as far as the garbage is concerned. Now, as far as waste management is concerned, we are doing our bit, whatever is concerned us. Now, they have got a staff problem because they are running short of staff, and then they don't have proper drivers and all. They have got a vehicle, but they don't have the drivers. I said our honourable minister for this thing, urban development will be coming to your city tomorrow. So you just put up this issue to the minister. I'm sure minister will do the needful. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक लहानसो ब्रेक. पळत रावात प्रुडंट. गगनयान मिशना वरवीं भारत स्पेस सेंटरान काम करूंक शकता. 2025 मानवी मोहीम शक्य. चंद्रार मनीस धाडून परत हाडप 2040 मेरेन शक्य जातले. चंद्रावेली मोहीम यशस्वी जाल्या उपरांत 2050 मंगळार भारतीयांक व्हर हाड करप शक्य. गगनयान मोहिमेन ह्या मोहिमांक नेट मेळटलो. एस्ट्रॉनॉमर प्रोफेसर विठ्ठल तिळवी प्रुडंटा कडेन उलयलो. जर आमचे एस्ट्रोनॉट्स गेले न्ही स्पेसान आनी लायकली दॅट वील हॅपन इन 2025 स्पेसान वचून ते 4 एस्ट्रोनॉट ऑलरेडी जे सिलेक्ट केल्ले आसा काल प्रायम मिनिस्टर मोदीजीन जे सिलेक्ट केल्ले आसा ते स्पेसान वचून एक 8 दीस सुमार रावपाचे स्पेसान थोडे एक्सपेरिमेंट करपाचे आनी परत अर्थार येवपाचे. ह्यो सगळ्यो टेस्टी आतां दे आर प्रोग्रेसींग व्हेरी व्हेरी वेल. आतां हेजो फायदो कितें इंडियेक? फॉर एक्झाम्पल गगनयान जर धरलें तेजो फायदो कितें? इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन नासाचे जे इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन आसा ऑलरेडी थंय अमेरिकन आनी थोडे इंटरनॅशनल जे एस्ट्रोनॉट आसात ते वचून थोडे एक्सपेरिमेंट करपाक शकता. इंडियेचें आमचें ओन स्पेस स्टेशन ना आनी इंडियन एस्ट्रोनॉट्सा खातीर त्या खातीर इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनाचेर वचून एक्सपेरिमेंट करपाक शकता. कसले एक्सपेरिमेंट करपाक मेळटा? फॉर एक्झाम्पल आमकां जर पृथ्वीचेर एक्सपेरिमेंट जे आमी करता ते सगळे एक्सपेरिमेंटांनी पृथ्वीचो जो ग्रेविटेशनल फोर्स आसा तेजो इम्पॅक्ट जाता. तो जर इम्पॅक्ट आमकां नाका, फॉर एक्झाम्पल आमकां जर वेटलेसनेस जर एक्सपिरियन्स करपा जाय जाल्यार तो वेटलेसनेस आमकां फक्त स्पेसानूच करपाक मेळटा. आनी देरफॉर फक्त सायंटिफीक हितरूच न्ही, एक म्हणजे एक टॅक्नॉलॉजिकल आमची जी प्रोग्रेस आसा आमकां पावर आसा आनी दुसरें म्हणटा तें व्हेरी फंडामेंटल सायन्स एक्सपेरिमेंट आमकां करपाक मेळटा. ते जर केलें ना न्ही जाल्यार वी वील नॉट क्रिएट दॅट न्यू नॉलेज. चंद्रावेली मोहीम यशस्वी जाल्या उपरांत 2050 मेरेन मंगळार मनीस धाडून परत हाडपाची मोहीम शक्य. चंद्रयान 4 जातलें आनी विदीन 2040 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स मुनाचेर वचून परत हाडपाचें प्रायम मिनिस्टराचें ऑलरेडी विजन आसा. सो त्या दिशेन थोडें काम ऑलरेडी चालू जाल्लें आसा. फ्युचर आनी तें फ्युचर चड पयस ना. बाय 2014 जर आमी चंद्रार वचूंक शकले
सो विदीन 2050 or 2060 मार्सार वचपा सारकी आमचे कडेन टॅक्नोलॉजी तयार जातली. आतां आमी चंद्राचेर मिशन धाडटा पूण मॅन्ड मिशन अजून धाडूंक ना इंडियेन, पूण चंद्राचेर मॅन्ड मिशन विदीन नेक्स्ट 10 years वील बी पॉसिबल. सो आतां ती जी टॅक्नोलॉजी आसा आनी ती एंटायरली इंडिजिनस टॅक्नोलॉजी. प्रुडंटा खातीर अमर पाटील. कांय एअरलायन कंपन्यांनी आपली विमानां मोपावेल्यान दाबोळे येवपी विमानांचो आंकडो 15% पडला. विमानतळाचो संचालक डी राव म्हणटा, तांकां आमी आडावंक शकना. कतार एअरलायन्स मोपा शिफ्ट जाता. खासदार सार्दीन म्हणटा, सकाळी 8:30 ते दनपरां 12:30 मेरेन रनवे बंद आसता म्हणून विमानां मोपा वतात. कांय एअरलायन कंपनी आपली फ्लायट्स दाबोळेच्यान मोपा शिफ्ट करतात. ते फाटभुंयेर दाबोळे बंद पडत म्हूण दक्षिण गोंयच्या लोकांक भंय. विमानतळाचो संचालक म्हणटा, फ्लायटांचो आंकडो 15% पडला. Flights were coming from Qatar Airways. How many flights were being daily? One flight. Was regular double airport. So before that, Air India, then there was Oman Air, now Qatar Airways. So does it make some difference to the airport as of now? Operations? Yes, certain operations got reduced because of that. So but after MOPA has come, does Double M Airport face any difference in the figures? Last financial year, we handled around 8.4 million passengers. This financial year, we will be handling around 7 million passengers, around 7 million. So that around 1 million passengers. 1.4 million passengers, maybe around 15-20% difference you will find. दक्षिण गोंयचो खासदार सार्दीन म्हणटा, 8:30 ते 12:30 मेरेन रनवे बंद आसता म्हूण फ्लायट्स वतात. Some of these airlines, it doesn't function between 8:30 to 12:31. So in that period, if these airlines, they use MOPA, I'm not against. But I want to make sure, and I want to tell our South Goa people, that Daboli will never be closed because they have spent around 250 crores more. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कानोळे पीएससीचे सुवातेर अतिक्रमणांचेर कारवाय. सगळे क्लियर करून वर्सभरा भितर दर्जेदार आरोग्य केंद्र करतले म्हूण आमदार मायकल उलयला. कानोळे पीएचसीन दुयेंतींक बसपाक धड सुवात ना, तपासूंक रूम ना, हॉस्पिटल जाग्यार पडटा म्हणसर थंयच तातूंतले तातूंत बरी सेवा दिवपाचो खंय यत्न जातलो. All these encouragements have to be clear. How much time it will take to complete this? 1 year. They'll complete the superstructure in 1 year with finishing, maximum 15 months. So we want the hospital to be ready. Till then the old PHC will continue. If you go and see now, we have the demand इतलो जाला लोकांचो की आमी भायर ताडपत्री घातल्या, म्हणजे ग्रीन नेट घातला आनी थिंगासोर पेशंटाक अटेंड करता. म्हणजे ही परिस्थिती जाल्या कित्याक लोक वाडले. कलांगूट, कांदोली, आरपोरा, नेरूल, रेशमागोल हे सगळे शिंकेरी हे सगळे लोक जे आहा सायपेचे किल्यांचे पोतान ते सगळे हिंगा येतात आनी त्या खातीर लोड वाडलेलो आहा. डॉक्टरूय उणे आमकां, पूण एकदां डॉक्टरांक तपासपाक रूम ना, त्या खातीर सगळे डॉक्टर भायर बसले भायर आहा. म्हणजे वी कांट हेल्प इट, बट वी आर ट्रायंग टू गिव अ गूड फॅसिलिटी एट द मोमेंट ऑल्सो. इन द ताडपत्री आसूं फॅसिलिटी दिता, म्हणजे मेन लोकांक तपासपाची गरज आहा. त्या खातीर प्रायम मिनिस्टरान सांगला ऑल हेल्थ सेंटर्स शूड बी टोटली फिट फॉर द पीपल. ते लोक अनफीट येता ते फिट जावन वचपाक जाय घरा. त्या खातीर बरी फिट इंडिया मुवमेंट म्हणटा तो हो. ह्यो आशिल्ल्यो दनपारच्यो खबरो. परत मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करा. ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार आनी पॉडकास्टार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.